हणजून रेव पार्टी वयल्यान वातावरण बरेच तापला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी आदलो महसूल मंत्री रोहन खंवटे मदीं आरोप प्रत्यारोपाचें राजकारण। व्यवसाय करपा खातीर गोंयकारांक दिवपाक जाय प्रोत्साहन म्हणटा नावेलीचो एकवट। सुशांत सिंग राजपूताची आत्महत्या न्ही ती हत्याच। खंयचे घडणुकेचो निष्कर्ष काडचे पयलीं पुलिशेन करचो सारको तपास म्हणटा नामनेची गायिका हेमा सरदेसाय। युकार संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। रेव पार्टींतल्या दुबावितांच्या राजकीय पक्षाकडल्या संबंधावयल्यान आमदार रोहन खंवटे आनी मुख्यमंत्री मदीं शाब्दीक युद्ध पेटलां। सीएमओच्या दबावाक लागूनच हणजुणे रेव पार्टींतल्या दुबावितांचेर FIR नोंदवपाक कळाव जाल्ल्याचें रोहनान म्हटलें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा ताचे आरोपय भायर आयले। दुबावीत आपल्याक 24 एप्रिलाक मेळोकूच ना अशें ताचें म्हणणें। हे फोटो पयलीं काडिल्ले आनी उपरांत क्रॉप करून पोस्ट केल्याचें ताणें सांगलें। हे गजाली कडेन आपलो कसलोच संबंद ना। कोण कोणाचो गॉडफादर हे गोंयचे जनतेक खबर आसा। तेन्ना ही सगळी फटिंगपणां आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। म्हाजो ह्या कशात संबंध ना। ओके, जो आमदार उलयता फटिंगपणाची गजाली आसा ताका स्वता खबर आसा। फोटो क्रॉप करून कितलेशेच फावटी कितलेय कडेन लायले वयता। हेजो अर्थ हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका जायत्या गजाली मेळटा, बट कोण गॉडफादर कोणाचो हें सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा। लोकांक लिपोवपाची गरज ना। तेज्या खातीर म्हणजे खंय दाबल्या उपरांत कोणाक दुखता पळय तें निश्चित गोंयच्या जनतेक विनय तेंदुलकर का भी नाम उसमें आ रहा है सर, वो एलिगेशन ही हैड गिवन द एक्सप्लेनेशन। कपिल झवेरीचे राज्यातल्या भाजपा नेत्यांकडेन साटेलोटे आशिल्ल्याचो आरोप पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन केल्लो। घुवळी वखदां, हवाला, बेटिंग, शिंदळकी वेवसाय ह्यो सगळ्यो गजाली हातूंतल्यान चलतात अशेंय ताणें म्हटलेलें। रेव पार्टीचेर राती 12 सुमार धाड घातिल्ली, पूण गुन्यांव फाट्यान मात 12 वरां उपरांत FIR नोंदयली अशें कित्याक असो प्रस्नय ताणें उपस्थित केलो। The biggest failed chief minister of the state gives a letter on 17th August, that is after this thing comes, saying that Kapil Zaveri had come for a courtesy call last year and it was not on this particular date. म्हणून म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपाचें एक तेन्ना आशिल्लें की समज तो तुका courtesy सुद्धा कॉल दिवन गेल्लो जाल्यार it would have still been accepted that you have admitted it is meeting him, but not admitting that he was here and giving an official press release कि चीफ मिनिस्टर फटिंगपणा करता हे क्लियर अशें दिश्टी पडटा की ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर लायज। वी हॅव टू मेंटेन सॅंक्टिटी ऑफ द हाऊस, वी हॅव टू मेंटेन सॅंक्टिटी ऑफ द असेंब्ली, बट अनफॉर्च्युनेटली द पर्सन हू हॅज मर्डर्ड डेमोक्रेसी हॅज गॉन वन स्टेप अहेड टू फूल द पीपल ऑफ गोवा ड्युरिंग कोविड टाइम्स ऑल्सो, सेइंग की तेन्ना हो जो आयलो तो ह्या वर्सा न्ही फाटल्या वर्सा म्हणून हो बर्थडेचो फोटोग्राफ, आनी हो हांव सांगना, वो कपिल झवेरी स्वतः ट्वीट करता with his sitting saying that congratulations for being the first state to be in green zone म्हणून। सो ग्रीन झोन 2019 आशिल्ली का 2020 आशिल्ली आमी एप्रिलान? हो पयलो प्रश्न आसा। हांगा तो दिश्टी पडटा जो एक एक्टर जावं कोणूय मनीस येता ताका राज्यसभा MP, लोकसभा MP, चीफ मिनिस्टर अशेंच मेळटात। हियर इज सीन विथ राज्यसभा MP बाप विनय तेंडुलकर। हांगा ही सीन विथ युनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स श्री श्रीपाद नाईक। हांव जे तुमकां आज दिता दाखयता इज फक्त एक मूळ, पूण ते मूळ जे हालोवंक लागला हांव तातूंत पूर्ण झाड हालतले आनी त्या झाडाक त्रास जातलो ही गॅरंटी तुमकां हांव दिवंक शकता। आनी ह्या झाडार खुबशे पक्षी आसा, खुबशीं फ्रुटां आसा, खुबशीं फुलां आसा जे आपली पाकळां सांबाळूंक सोदतात, पूण इट इज टू लेट। The whole thing what I have got today is enough for me to start what I have looked at. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। सोऱ्याची होलसेल आनी रिटेल दुकानां उक्तीं आसात, पूण बार मात बंद आसा। सोरो पिवपी लोक तो खंयच्यानूय विकतो घेवन पितात, तेन्ना बार्रां कित्याक बंद आसात हाचेर सरकारान विचार करचो, दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा। कोरोना महामारीक लागून भारता सयत पुराय जगभरात अर्थीक मंदी आयल्या। लॉकडावना उपरांत कांय दुकानां उक्तीं करपाक सरकारान मान्यताय दिल्ली, जाल्यार कांय अजुनूय बंद आसात।
तातूंत बार आनी रेस्टॉरंटाचो आस्पाव आसा. रेस्टॉरंटां उक्तीं आसात पूण बार्रां बंद आसा. देखून कांय जाणांक बरेंच लुकसाण जालां अशें खासदार फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा. Goan culture is part of the culture. I'm also in favor. I've been saying from beginning, if hotels are open, why not the bars? Wholesale bars are open, why not the bars? You see, the government has to take up with government of India. And we are not functioning now, because of this. If I were in Delhi, I would have taken up with the ministry. But somewhere for the last 5 months, a lot of people are suffering because of the economic I am activity. also saying same thing. So that's why I'm saying government of Goa should have taken up with government of India. If the hotels are there, if wholesale bars are there, why shouldn't bars be open? गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाली. ना घुमट शेमेळेचो नाद ना टाळ मृदंगाचो आवाज. ह्या वर्साची चवथ सादेपणांनीच पार पडली. कोरोनाच्या सावटाखाली लोकांनी बुधवारा दीस 5 दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन केले. पळयात गणपती विसर्जनाची ही खिणचित्रां. गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. पयची गणेशोत्सव जी जाता ती सगळ्यात गोंयभर फेमस आसा. महामारी असल्या कारणान आमी तितून मातशें बदल दिले आनी ह्या महामारींतल्यान आमी जाता तितल्या बेगीन भायर सरूया आनी फुडल्या वर्सा जी गणेशोत्सव येतली ते मोठ्या भक्तिभावान साजरी करूया. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांतल्या कोरोना केशींनी 32 लाखाचो आंकडो पार केला. फाटल्या 24 वरां भितर 61,075 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. दुसरे वटेन धासोचकायेची गजाल म्हटल्यार 63,173 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात एकाच दिसा 61,075 नव्या कोविड केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,059 जाणांक मरण आयले आनी 63,173 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतां मेरेन 32,35,725 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 7,07,267 पावलो. 59,449 जाणांक मरण आयले जाल्यार 24,67,758 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनाचो सगळ्यांत चड मार बसलेली 5 राज्यां 7.3 लाख केशीं सयत महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. उपरांत तमिळनाडूत 3.9 लाख, आंध्र प्रदेशात 3.7 लाख, कर्नाटकात 2.9 लाख आनी उत्तर प्रदेशात 1.9 लाख केशी आसात. कोरोनाक लागून सगळ्यांत चड खास्तिको काडपाक लायिल्ले 5 देश. हातूंत अमेरिका, ब्राझील, भारत, रशिया आनी दक्षिण आफ्रिकेचो आस्पाव आसा. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. 5 जाण कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान नुस्तें कातरप्यांक मडगांवच्या नुस्तें मार्केटात कांय दीस तरी घेवचे नात. पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्या मदीं नुस्तें कातरपी आनी नुस्तें हाडप्यांचो आस्पाव आसा. 4 दीस बंद आशिल्लें नुस्तें मार्केट शेनवारच्यान उक्तें जातलें. दक्षिण गोंय पीडीएचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसान लोकांक जतनाय घेवपाची सुचोवणी केल्या. होलसेल मार्केट आमी आतां 3 दीस जाले बंद दवरल्या. आज 14 दीस थिंगा 5 केसीस मेळ्ळाय. 3 जाण फीश काटर्स आनी 2 जाण हे फीश आण आठायचे गाडये वयले मनीस आनी हेका लागून आमी 4 दीस बंद दवरले कित्याक हे व्हायरसांनी स्प्रेड जायना जावपाक. आनी आतां फाल्यां ओपन करपाक गेला. आमी ताका
हेका लागून हांव ते पयल्या सावन ओपन करून नासलो, सगळ्यांक खबर आहा. हांवें पयल्या देखून कलेक्टराक सांगलें, कोर्टान देखून सांगलोलें हें तर मार्केट ओपन केलें, हिंग केसीस चड जावपाक चड पॉसिबिलिटी आहा म्हणून. कित्याक थिंगा सोशियल डिस्टन्सींग म्हणटा तें सांबाळपाक जायना. हांव मागवता सगळ्यां कडेन, सगळ्यांनी थिंगा तेणी मास्क घालचे जाल्यार ग्लावज घालचे. आनी मेन म्हणटा तें आमी आतां थिंगा येयली म्हणटकीर आमकां कांय कोणा कितें जालां, कोण पॉझिटीव आहा कोण नेगेटीव आहा तें कांय कोणा जाणें एकल्या की तर आमी तर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयली जाल्यार आमी डेयली इनहेलिंग करपाचें चड गरज. आनी गागलींग हें म्हणटा तें हें करून आमगे सेल्फ आमी सेफ रावता जाल्यार आमी हें करपाक गरज आहा. फीश काटर हांव थिंगा हालसो इलाव करपाना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. काळा प्रमाण बदलप सामकें गरजेचें. नावेलच्या सिफेर्सांनी आतां काम करपाक सुरवात केल्या. कांय जाण आमलेट पाव विकतात, कांय जाण भाज्यो, जाल्यार कांय जाण फळां विकपाचें काम करतात. संबंदीत प्राधिकरणान ताका प्रोत्साहन दिवचें अशी मागणी नावेलीच्या एकवटान केल्या. ह्या नदी गोंया भायले लोक ही कामां करताले, पूण आतां हे लोक आपल्या मूळ राज्यांत परत गेल्यात. देखून गोंयकारांक धंदो करपा खातीर हीच योग्य वेळ आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. आयज सगळे भायर सोले कित बिजनेस कोताय. कोण आमलेट रोस आमलेट कोताय, कोण नुस्तें इंकताय, कोण भाजी इंकताय, कोण शेतां काम कोताय, कोण म्हणजे आयज आख्खे रस्ते चोय जाल्यार आमगे गोंयकार दिसचे पडटाय बिजनेस करपाक. आनी तेजे थोडो लोक अपोज कोताय. इवन पंचायत आमकां हें दिता तांकां दिताय म्हणजे ओके तूं रावाय, पूण लोकल जे आहाय त्या तांकां अपोज कोताय. तुमी हिंग नाकाय, थिंग रावनाकाय, थिंग रावनाकाय. हांव मागोता एकूच हे जे कोण अपोज कोताय तांकां तुमी अपोज करचे न्हू म्हणून. कित्याक केन्ना हे आमी भुरगे अशें करून रस्त्यार येना आसले. आयज ते लॉज ना सोडना आनी आपल्याक गोंयकार म्हणून दाखयताय. सो हांव मागोता आमच्या गांवाचे MLA कोण हिचो MLA जावं तेमी तांकां सपोर्ट करचो, जावं मिनिस्टरांनी तांकां सपोर्ट करचो. आनी हांव पर्सनल ते पुलीस डिपार्टमेंटाक मागोता की तेमी येवन तांकां धाडायचे न्हू म्हणून. So please सगळ्यांनी सपोर्ट दिता. नॉट ओनली गोवन ब्रदर्स, इवन सिस्टर्स बायलो बसून. गोवा 365 खातीर नावेलच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. आगारवाडे पेडण्या जाल्ल्या मोटरसायकल अपघातात मोटरसायकल चालक आनी एकल्याक मार लागलो. अपघातात जखमी जाल्ल्या दोगांकूय उपचारा खातीर शिवोलच्या हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. मोटारसायकल चलोवप्यान मुखावेल्यान चलत वचपी गजानन सीताराम परबाक फाटल्यान धक्को दिलो. ह्या अपघातात गजाननाचो पांय मोडलो, जाल्यार मोटारसायकल चलोवप्याचे तकलेक मार लागलो. एक्सिडेंटचो स्पॉट जाल्लो आसा. कित्याक लागून की फुडल्यान रोड आहा सारको व्हडलो सारको नॅरो जाता. सो कितें जालो तो भुरगो जो 80-90 स्पिडीन येतालो आनी तो डबल सीट आसलो आनी तेजी ती बुलेट गाडी. सो तो एकटो आमचो आगारवाड्याचो भुरगो चलतालो. सो ताणें हाडली डायरेक्ट तेजेर मारल्या बरोबर तो पांय फ्रॅक्चर जालो आनी त्या उपरांत त्या भुरग्याकूय मातशें लागलें म्हणून तो काय म्हणून त्याच्या पयलीं हांगासर 4-5 एक्सिडंट जाल्लेले आसा. त्या खातीर हांव म्हणटा कितें हांगासर एक स्पीड ब्रेकर तरी घालपाचो, नाजाल्यार एक रोड तरी वायडींग करपाचो. हे पळय हे हांगासर अशें उज आहा आनी हांगासर रोमको सकल आहा, त्याच्या खातीर ब्रेक लागपाचे चान्सीस कमी आहा. तेच्या तकलेक मार लागला आनी त्याचो मातसो पांय फ्रॅक्चर जाला. कोणाच्या तकलेक लागला मार? तकलेक जो रायडर आसलो पळय त्याच्या तकलेक लागला आनी तो कोण चलतालो सायडीन त्याचो पांय सारको फ्रॅक्चर जाला. आणि त्याच्या फाटल्यान कोण आसलो ताका कितें ना जालें? तो उसवान पडलो आनी तो नॉर्मल आहा. ओके. आनी तांकां हॉस्पिटलान कितें तांकां? हय 108 येवपाक हांगासर बरोच टायम लागलो. जवळ अर्दे वर लागले. फूल कॉन्टॅक्ट केल्लो पूण तेंचो रिस्पॉन्स ना कितें. सो त्याच्या खातीर तांकां मातशें हांव रिक्वेस्ट करता मातशी तुमची इमर्जन्सी सर्वीस आहा पळय ती ताबडतोब ऑन फूल फंक्शनींग दवरपाची. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. गोंय विमानतळाचेर देवपी दर एक मनशाक आतां गोंयच्या पारंपारीक संस्कृतायेचें दर्शन घडटलें. गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन घडोवपी भिंतीचित्रां विमानतळाच्या वणटीचेर काडल्यात. गोंयचे पारंपारीक संस्कृतायेक प्रोत्साहन दिवपाच्या उद्देशान विमानतळाच्यो वणटी आनी टर्मिनलाचेर गोंयांतल्यो चर्ची आनी देवळांची चित्रां रेखाटल्यात. तशेंच नामनेच्या व्यक्तिमत्वांचे पुतळे दवरल्यात. ह्या उपक्रमाचे उक्तावण दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दीन आनी विमानतळ संचालक गगन मलिकाच्या हस्तुकी जालें. We are reflecting Goan culture. कोण भायल पड येतात थोडे डिपेंडिंग ऑन द सीजन they may not be able to see this wherever they go. So at least when they come here, they see at the airport all the Goan culture
so many things which are bringing honor to Goa. So most of the things are displayed here. I'm very happy that the airport director has given stress on these issues and these are being displayed at the airport. एक अपना वो कल्चर को हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो यहाँ विजिट कर रहे हैं, जैसे तामली सुरला मंदिर है या ओल्ड गोवा चर्च है या दूध सागर है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, उनको हम सब एम्फेसाइज कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की पॉलिसी है, एज अ पॉलिसी इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट ऑल द मेजर एयरपोर्ट शुड गेट द आर्ट वर्क्स डन। हमने पहले भी कुछ आर्ट वर्क्स किए हुए हैं और उस पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो लोकल आर्ट वर्क है उसको प्रमोट करना। जैसे अब ये डांसिंग मैनिक्विन्स हैं, गोवन कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसे ही हमने बहुत सारे 3D डायमेंशंस के प्लेसमेंट किए हुए हैं, जिसमें गोवा में सबसे पहले जो प्रिंटिंग हुई थी वो गोवा में स्टार्ट हुई थी। तो वो सारी चीज़ें हम प्रॉपरली हमने उनको रिफ्लेक्ट किया है और हमारा एफर्ट ये है कि जो गोवन कल्चर है, जो सर ने जैसे बोला कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनको एयरपोर्ट पर ही पहला एक्सपीरियंस गोवा कल्चर के बारे में फील होना चाहिए। ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो गोवा एयरपोर्ट वॉज फुल्ली फंक्शनल। हमने आज भी मॉर्निंग में एक रिलीफ फ्लाइट गई है, रशिया गई है, टोटल 47 रिलीफ फ्लाइट्स भेजी हैं हमने। इशू है कि जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं नेशन टू नेशन, उसके बारे में डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग विद अदर नेशंस। तो एयरपोर्ट्स आर ऑल ओपन, इंटरनेशनल सर्विसेज भी तब शुरू होंगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो अप्रोप्रिएट डिसीजन उनको लगेगा, वो कमर्शियल फ्लाइट्स तब स्टार्ट हो जाएंगी। कतर ने स्लॉट्स लिए थे, उसने जो स्लॉट्स लिए थे वो एयर बबल के तहत लिए थे। उसमें यह था कि कतर को यहाँ आना है, यहाँ ऑपरेट करना है, यहाँ से पैसेंजर लेके जाना है। हो सकता है उनके पास लोड फैक्टर ना हो, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स रिपैट्रिएशन ऑलरेडी आ चुकी हैं। हमारे पास भी 37 रिपैट्रिएशन फ्लाइट आई हैं, 11 वंदे भारत मिशन फ्लाइट्स आई हैं और रफली अगर मैं देखूँ तो 10,000 लोग हमारे पास आया है और 10,000 से ज़्यादा लोग हमने यहाँ से बाहर भेजा है। गोवा 365 खातीर दाबोळी विमानतळा वयल्यान हिरू महाले। अभिनेतो सुशांत सिंग राजपूताक आयिल्लें मरण ही आत्महत्या नासून हत्या आशिल्ल्याचें मत गोंयची नामनेची गायिका हेमा सरदेसायान उक्तायला। खंयचे घडणुकेचो निश्कर्श काडच्या पयलीं पुलिशेन सारको तपास करपाक जाय अशें तिचें म्हणणें। बुधवारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत हेमान आपलें मत उक्तायलें। फादर बिस्मांगाच्या मरणाची सारकी चौकशी करची अशें तिचें म्हणणें। It looks like a murder, and are you okay with me giving this? It's something to do with truth and justice, which I stand for. I think we are all in the same entertainment industry, anyways. Yes. So it definitely looks like a murder, the Sushant Singh. The way I have also expressed it on TV, on national television, I have been very clear that no suicide note. I've said. Who spoke to him and what was going on just before the 2 days. I've been very clear on that. And I've said, what about the CCTV cameras around his house? All that I have spoken. They've even put a tweet for me nationally. So I totally stand for the fact that the CBI coming in is a big victory for the people of India. And I salute the media. People like us, when we come out to talk about these things, we put our lives online. You all know it. Father Bismarck, I brought it up nationally. When I was talking in that show, I said, shoddy investigation by our police department at that time when Father Bismarck's case happened. I brought the case up. I don't forget. And I wish someday, the CBI can be contacted like this and they can be, I still am telling you, we can solve the case. These are all things, these suicide and things is a big question mark in India, mind you. It's a big question mark. How this is done with, it's enough is enough now. Enough of these, murders happening and then putting that suicide theory to it. Enough. So people like us with our lives online, we come out fearlessly, courageously and salute to all those big TV people in India who are standing by, all the media. Salute to you all, big salute, hats off, kudos, fearlessly what you all are doing for Sushant Singh. संवसारीक गोंय दिसा निमतान ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेर गोंय युनिटी गाणें उजवाडाक आयिल्लें। ओ गोंयकारा अशें शीर्षक आशिल्लें हें गाणें हेमा सरदेसाय, वॅकिंग ग्रंट,
रायन मार्क आनी क्रिस्टोफर रॉड्रिक्सान हांणी गायिल्लें. गाण्याची संकल्पना जिना परेराची. This song is our strength to say that we together are ready to fight this and save Goa and a lot more from this. So ours is just a mere start to a long future that we see. That's why we call it the anthem, because I felt proud when I did this song. I got jitters. I still get hair raising on my hands when I hear the song. We've created something from all our hearts for Goa, because we have a few things that we feel we as people of Goa deserve to keep us united. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.